लोकशाय लॉरेन्स रेजिनाल्ड फोन घेवपाक पडलो. हॅलो, गुड मॉर्निंग. साहेबा, नाताळाची आणि नव्या वर्साची तुका परबी. हय हय, आज जाणटेल्याची याद जाली ते बरें दिसलें. हय, सांग सांग. हय, तुज्या सारकिलो आमदार विधानसभेन आसा पळय ताजो मरे म्हाका अभिमान दिसता. हय, आतां 28 तारखेक जानेराचे सुरू जातलें मरे अधिवेशन. 4 सप्तक मेळटा तुका. तुज्या सारकिल्या स्टुडियस आमदारा कडल्यान मरे म्हाका खूब अपेक्षा आसा. 4 सप्तक मेळटले पळय तुका. अभ्यास कर, वेवस्थीत अभ्यास कर, सगळे प्रश्न स्टडी कर. कळ्ळें? तिळारी प्रश्न आसा, मायनिंगाचो आसा तो आसाच. आतां खाजण डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणून कितें तरी नवें जिवाणेशें वयर सरलां. कळ्ळें मरे? ताजे भायर तुजो मायेचो आसा प्रॉब्लम. हय हय हय, आनी एक तो एअरपोर्टाचो प्रॉब्लम आसा तो विसरशीत. हय, कितें इनपूट जाय जाल्यार म्हाका सांग. हय, हांव रोखडेंच काडटा भायर. हय हय, तूं भियो नाका, तुका दिवपाक तयार आसा हांव सगळें. बरें तर मेळुया एक दीस. हय, सांग, जाय तेन्ना सांग. ओके, बरें. अरे दत्तू आप्पा, आज येवटेन खंय रे? अरे मातसो म्हळ्यार हो निसर्ग पळय आहा तो पळोवन घेवया. उदक, झाडां पळयलीं की ना म्हाका मरे मनाक थंड थंड अशें दिसता. चल बसुया थंय सोंप्यार. नाय जाल्यार मरे आमी सगळ्यो वाट लायिल्ली आसा निसर्गाची. झाडां कापा, हें करा, तें करा. आमीच ताच्या नाशाक कारण आसा. हय, दत्तू आप्पा सांबाळू ना. पयल्यो झाडाच्यो खांदयो बी फूट फूट करून पडत तकलेर. म्हणजे ती खानी म्हाज्या तकलेर पडून आडसराक वेर वता पळय तशें म्हाज्या तकलेक वेर वतात म्हूण तूं भियेला. अरे तुमी मरे अशेंच भियोन जगतात. बसप भियोन, उठप भियोन, चलप भियोन, सगळे कडेन तुमी भियोन वागतात. अशें भियोन बुचकुणी कशी कित्याक रावतात रे? अर्रात जावात रे, अर्रात जगात. आयुष्यभर मरे तुमी भियोन तकली सकयल घालून बागोन बुजगून कशें वागतात. कळ्ळें? हिंदीन मरे एक म्हण आसा, जो डर गया सो मर गया. पर्रीकाराक पळय रे, बेडर. नाजाल्यार 18 वरां काम करूंक पावपाचो. तुमी काम करपाक सुद्दां भियेतात. खावपाचे ओपाक मरे कोणूच भियेनात. कितेंय खातात. वय खंय पावला शे. तळिल्ले खातात, मसाल्याचे खातात. अरे ते बोस्त्यांक पळय रे, तुजें पोट खंय पावला रे. कितले फावट ताका सांगलें मातसो पासयेक वच रे म्हणून. आगले तरणाटे मरे आयसले. गोंयच्या तरणाट्याकूय कितें जालां पळय तें कांयच कळना. ते आळस करतात काय भियेतात हें म्हाका कळना. फुडार बाबा सारको ना तो. कितें जालें दत्तू आप्पा? तरणाटे जाल्यात आळशी. अरे बोगद्या वास्को फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया म्हणून पळय आसा, तातूंत खंय मरे 6 जागे आसात, 6 वेकन्सी आसा. मागीर कितें जालें? म्हजो भाचो आसा बाबडो, तो हांगा थंय नोकरी सोदीत आसा. आगो खलाशी आनी ऑयलमॅन अशा तरेच्यो खंय मुगो थंय कितल्योश्योच नोकऱ्यो आसात, पूण गोंयांत तांकां एकूय उमेदवार अजून मेळना. अशें खंय जातलें तर? अरे म्हाज्या फ्रेंडाचो एक पुतण्यो आसा, चोडणा. तेणें खंय असलो कसलो तरी कोर्स केला. ताका सांगू? अरे गोंयना हांव आनी तूं कोण रे सांगपी? ह्या भुरग्यांक मरे साद्यो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक जायना. अरे कोर्स कंप्लीट केल्ल्या खंयच्याच तरणाट्यान आपलें नांव मरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन नोंद करूंक ना. आतां रोजगार विनियम केंद्र आसा पळय, तांच्यांनी सरकाराक कळयलां आमकां गोंयांत उमेदवार मेळना म्हणून. आतां कितें? कपल म्हाजें. आगो सरकारी नोकऱ्यो जाय जाल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजात नांव नोंद करूं नाका. कितें आसतना मरे ट्रॉलराचेर, बार्जीचेर मरे प्रायवेट लेवलाचेर नोकऱ्यो मेळप शक्य आसा.
पूण बिट्टोणा पळय सरकाराचे मरीटायम प्रशिक्षण केंद्रान 6 म्हयन्याचो कोर्स केल्लो आसता पळय त्या भुरग्यांनी मरे आपलें नांव जर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान घाल्लें जाल्यार तांकां सगळ्यांक मरे नोकऱ्यो मेळपाच्यो. आतां फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया कितें कळयलां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन आमचे कडेन गोंयांत लोक ना तांच्यानी आतां लोक भायले मागयले. दत्तू आप्पा सध्या पळय हो गोंयान सरकाराचो कारभार चल्ला पळय वेवस्थापन आहा पळय तेच्या विशीं तुमी समाधानी आसात? अरे हांव दादोशी आसूं नासूं कोण विचारता. विरोधी पक्ष दादोशी आसा म्हणटकूच जालें. आतां पळोवया विधानसभा अधिवेशन सुरू जातलें थोड्या दिसांनी न्हय रे कळटलें कितें चलता तें. पळोवया तेन्ना तरी विरोधी पक्ष सणसणीत आवाज काडटा काय ना तो. विजय सरदेसाय मात लोकांचे सामके गरजेचे प्रश्न विचारता. विजय सरदेसाय वटेन उलोवंक लागले मरे रोखडें तें हालींचें आं. फातोड्डेचो आमदार आसा पळय विजय सरदेसाय थंय लागींच खंय तरी मरे हाजी मावस भयण रावता ताजो प्रभाव पडला असो दिसता. तशें न्हू रे दत्तू अप्पा. विजय सरदेसाय मरे लोकांक खंय टायम दिता लोकांचे खंय समस्या प्रॉब्लेम आयकून घेता अशी ती म्हाजी मावस भयण सांगताली. गोंयना फातोड्ड्या लागसारूच मरे घोगळ म्हण आसा पळय थंय मरे भेमरो रावता. कोण उदय भेमरो? उदय बाबाची कसली खबर? आगो ताजो हालींच 72वो वाडदिवस जालो. हांव मुजरत गेल्लो कळ्ळें. अरविंद भाटीकारान ताचेर एक सुंदर लेख बरयल्लो. अरविंद बाब आनी उदय बाब दोगांनी कोंकणी खातीर पळय मुंबय आसतना सुद्दां काम केलां. तांच्यांनी मरे कोंकणी खातीर खूब त्याग केला तो आमकां कोणाकूच खबर ना. आयच्या तरणाट्यांक कांयच खबर नाही. उदय बाब गोंय विधानसभेत आसलो न्हू दत्तू अप्पा? दत्तू आप्पा तुम्ही ताचे उलोवप पळयलां आसतलें ना? दत्तू आप्पान मरे खूब गजाली पळयल्या. फार्मागुडयेर पळय आज जो शिवाजीचो पुतळो आसा थंय कितलेशेच वर्सां पयलीं मरे अटल बिहारी वाजपेयीन भाशण केल्लें पळय तें म्हाजे तकलेन अजून आसा. हय हय दत्तू आप्पान मरे खूब तगलां भोगलां. ओपिनियन पोला वेळार पळय उदय भेंब्रेन भाशणां केल्लीं सणसणीत भाशणां ती सगळीं हांवें आयकल्यां ती सगळीं म्हाज्या मनान आसात. खऱ्या रसा कोंकणीन जर आज पर्यंत विधानसभेन कोण उलयला रे जाल्यार तो म्हणटा तो उदय बाब कळ्ळें. ताणें खरी मरे कोंकणी खातीर आदवोगादी केली. दत्तू आप्पा आतांच्या भुरग्यांक हें कळपाक जाय. हो अमृत्या कित करताय गो? अरे बोस्त्या आयलो तू? होय ना च्या काडटा ना. च्या हाडलाय? हय हय गरम आसतली मगो ती. हय आसा गरम आसा. आनी दोत्तू अप्पा पयली दिल्ली. हे दत्तू अप्पाक दे. दोत्तू अप्पा तू ह्या टायमार खुटी च्या पिता न्हू रे? हांव तेच म्हणटा मरे. होय कितें आसा जाणा मरे दत्तू आप्पाक जें कितें मेळटा पळय तातूंत मरे तो समाधानी आसता. दोत्तू अप्पा तुझे पुढे चाव पडली मरे पिठे जाय तेरा रा पुसता रा रा रा. जावय बी धाड अमृतेच्या हातची. तुमी खाता पळयल्यार वचना. अरे ही खतां वचूं ना जाल्यार ना वचूं पूण आमच्या चारित्र्याचेर आमच्या जिविताचेर जर खतां पडत न्हू ती मरे वाचपाक कठीण कळ्ळें. त्या खातीर मरे आपलें जिवीत आपलें चरित्र सांबाळूंक जाय मनशान कळ्ळें. तूं कितलेय धुयले रे ही खतां मागीर वचना कळ्ळें तुका. ताळो मरे मातसो बसलेल्या भशेन जाल्लो थंडेन. च्या घेतकूच बरें दिसलें मातसो नितळ कसो ते घाल गो भितर हांगा उडोव नाका बॅगान घाल. दत्तू आप्पा कांय लोक स्वताची खाता पळयनासतना दुसऱ्याची मुखार उलोवपाक वयता पळय अशें तुमकां दिसना? हांवूय तेच म्हणटा. बोस्त्यांवूय तशेंच चित्ता सो दिसता. च्या घेतकूच मातशें बरें दिसलें. ताळो सणसणीत जालो कसो दिसलो. ताळो म्हणजे कंठ रे कंठ. पण आमचो हो आगोस्तीन पळय आहा न्हू तो आम्याचो ताळो कसो. खंय कसलोय प्रोग्राम आसूं निशेध सभा आसूं तो फुडें मुखार. ताका मरे कसलीच म्हायती आनी कसलोच गंध नासतना तो फुडें आसता. सारकें तुगेलें रायट. आगोस्तिनाक मरे आयज काल चीप पब्लिसिटी मेळ्ळ्या आनी गोंयांत मरे ती मेळटाय रोखडीच. कित्याक खंय ना खंय आयज काल निदर्शनां जायत आसतात आनी कॅमेरा टीव्ही तर आसतातूच. दत्तू अप्पा आंब्याचो ताळो म्हणजे कितें? आगो तुमी वदोळसान उलयत आसात बडबडत आसा आयकता कोण हांव कितें सांगता तें. आंब्याचो ताळो म्हणजे मगो एक कोंकणी ओंपार. पुजेक सणाक कित्याकूय प्रत्येक कडेन ताची गरज आसता खंयसरूय तो वापरतात. नेमको अर्थ कितें?
नेमको अर्थ म्हणजे आम्याच्या ताळ्याची पळय गरज प्रत्येक गजालीक लागता न्हू तशी मरे थोडे मनीस मरे आपली गजाल आसा आपली गरज आसा अशें दाखयतात. आगोस्तीन आमचो खंयचोरूय मुखार खंयचोरूय फुडें आम्याचो ताळो कसो नाचता सगळ्याक. आगोस्तीनूच म्हळ्यार एक व्हडलो आंब्याचो ताळो. सारकें तुगेलें. आयज काल मुगो असलेच प्रोग्रामी खंय तरी घुसपाला. जेवण वखद हें सुटल्या पुरो तेचें. तुम्ही मरे पर्सनल लेवलाचेर वचून पळय दुसऱ्याची टिका करतात न्हू हें मरे म्हाका आवडना. अरे कोणाचें कितें उलोवंक जाय मरे सारकें तोंडार उलोवंक जाय. फाटल्यान उलोवप म्हणजे मरे भायजनपणा कशी जाता. तोंडार उलया मरे. हांव कसो कोणाकूय कितें चुकलें तोंडार सांगता फाटल्यान उलयना. कालूच दिली भायरी एकट्याक. बेस्ट केलें आं. दुसऱ्याक भायरी दिली की तुमी खोशी रे. पूण एक करात तुमी आम्याचो ताळो जावं नाकात. कोण आयलो दिसता. येता गो. तू रोबी हाडला मुगो. हय हय 5 मिनटांनी पावले. गोयना हांव चल्ले रे. आगो अमृत्या कितें धांवताय गो. हांव सांगता आज ते पर्यावरणवादी एलिना येवपाचे आसा न्हू रे. हा थंय एक कार्यक्रमाक हजर रावपाक वता ते. हें ताचें सारकें घट न्हू. बरें रे चल्ले हांव. एकूच वळखलो रोखडेच लोकसभा वेंचणुकेचे वेळ लागतले. हो बोस्त्यांव मरे सदांच नेगेटिव्ह चित्ता कितें म्हणून कळना. आतां चर्चिलाक पळयात आपणाक तिकेट मेळटली म्हणून तो शुवर सांगता. पूण खंयच्या पक्षाची. आनी खंयच्या काँग्रेसची. आसूं रे थंय आमकां कित्याक कळला. आतां तो आगोस्तीन त्या लायनीन रावल्लो आसा. कलप आसा. जितेंद्र देशप्रभू आसा आनी कितलेशेच आनीक लायनीर येवपाचे आसा. आनी धोलार बडी पडली रे पडली की मागीर मरे लायनी वाडत रावतली. ते जातलेच पूण तिकेटीक लागून आनीकूय लोक येवन एक्टीव जातले. पूण भाजपाचें कितें रे. नरेंद्र सावळकार म्हणटा आपणाकूच. विल्फ्रेड मेडिकस म्हणटा आपणाकूच. मागीर आनीकूय व्हडली लायन आसा रे. 2014 उदेता म्हणसर मरे तुका मागीर सगळें कळटलें कितें जावपाचें आहा पळय तें. सद्या तिळारीचें उदक खंयच्यान व्हांवता. माधोयचो लोट खंयच्यान वता. मांडवीचें उदक कशें येतलें हाचेर आमी विचार करपाचो न्हू. आं पूण मरे रिवरीचो कोर्स कसो आसतलो हें चिंतून आमी कांयच फायदो ना. फुडली गजाल कित्याक चिंतुया रे. आयज कितें घडटा पळय तें पळोवया. आयचो आयज विचार करुया. फुडलें मागीर आपुणूच जातलें. बऱ्याची तोखणाय करुया आनी वायटाड मरे आवाज आवाज आवाज. दोत्तो अप्पा आवाज काडपाक मरे सदांचे भशेनचे आंब्याचे ताळे आहात तसले लोक नाका. ठणठण मारच्या सत्याचो उपासक असलेल्याचो आव हाडून आवाज काडटात. ही कसली लोकशाय. नितळ निवळ मनाचेच लोक मरे लोकशाय घटमूट करूंक शकतात. निर्मळ भारता पयलीं चकचकीत करुया निर्मळ मना. तेन्नाच भारतांतली लोकशाय पावतली जना जना. Lokshai.